काकोडा कन्नड आणि संस्कृत भाषेन बरयल्लो शिलालेख सापडलो। इतिहास अभ्यासकां खातीर महत्वाचो। पुरातत्व शास्त्रज्ञ प्राध्यापक टी मुरुगेशी प्रुडंटाकडे उलयलो। An inscription which was found in Mahadeva temple. My good friend and a great environmentalist Rajendra Kerkar brought this inscription to my notice. Talara Nevaya, who lost his son in this victorious battle, lamented his heroic son and erected this beautiful inscription in the premises of Mahadeva temple, Kakoda. But on the basis of the paleography, that is the style of writing, we come to the conclusion that the inscription was written in the 10th century character. शिलालेख पयली खंय प्राध्यापक राजेंद्र केरकराक दिश्टी पडिल्लो। हो जो शिलालेख आसा तो तळारा म्हणून जो त्या मंडलाचो प्रमुख असलो त्याचो चेडो जो आसा तो गुंडय्या तेनी जे बंदर आसा गोपुरा बंदर ते घेताना तो यशस्वी जालो पूण ताका मरण आयले आनी ताची याद जी आसा ही चंद्र सूर्य आसा मेरेन उरची देखून त्याच्या बापायन हो जो शिलालेख आसा तो निर्माण केलेलो आसा। लोकांक अशा तरेच्यो शिलालेख ताम्रपट सापडल्यार सांगात म्हणून डॉक्टर रोहित फळगावकराचो उलो। आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे हो एक गांवाचो नावाचो उल्लेख करतना गोपूर म्हणून ताणें डिसायफर केल्लें आसा। सो आतां गोवे म्हणजे गोवा वेल्ले सद्याचे ताका पयलीं गोपूर म्हणटाले काय आनी ताका वेगळे खंयचो तरी गांव आशिल्लो हें आमकां कळपाक जाय। सो इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग इन्स्क्रिप्शन आणि सेकंडली सच इन्स्क्रिप्शन्स आणि गोंयान 2-3 कडेन आसा ज्या लोकां कडेन अशी शिलालेख किंवा ताम्रपट तांचे कडेन कस्टडीन आसतले ते ताणें डिसायफर करून गोंयच्या हिस्ट्री खातीर एक वेगळे तरेचें वळण दिवचें। प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकार।